काल खोर्ली ओल्ड गोवा एका सुपर मार्केटात चोरयेचो प्रकार घडलो। सुपर मार्केटांतल्यान मोबाईल, रोख रक्कम आणि घरगुती वस्तू मेळून 25,000 रुपयांचो म्हाल फारायलो। चोरी करून गावात पळ काडपाचो यत्न करीत आशिल्ल्या ओडिशा हांगासरल्या ओम साई राहुल आणि काजोल कुमारी ह्या दोगांक ओल्ड गोवा पोलिसांनी पणजे बस स्टँडार बुधवारा मध्यान राती अटक केली। नमस्कार, हांव अविनाश जोशी, तुम्ही पळयतात प्रुडंट। पोलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण बेरेस्तारा राती सुमार 8 वरांचेर खोर्ली हांगासरल्या एका सुपर मार्केटात चोरी जाल्ल्याची माहिती ओल्ड गोवा पोलिसांक मेळ्ळी। सुपर मार्केटाच्या मालकान कंप्लेंट दाखल केल्या उपरांत पोलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। एक मोबाईल, 5,000 रोख रक्कम आणि घरगुती वस्तू मेळून 25,000 रुपयांचो म्हालवच फारायल्लो। पोलिसांनी आपली चौकशी सुरू केली। चौकशेत पोलिसांक थंय काम करपी बायलेचेर दुबाव आयलो। पोलिसांनी सदर बायलेची माहिती घेऊन तपास सुरू केलो। त्या माहितीच्या आधाराचेर पोलिसांनी मध्यान राती पणजे बस स्टँडार पळोवन वचपाचो यत्न करीत आशिल्ल्या ओम साई राहुल आणि काजोल कुमारी ह्या बंटी बबलीक अटक केली।